कसो रिस्पॉन्स आहा? एक्सलंट रिस्पॉन्स आणि ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स. आयज सालिगांव थर्ड डे आमी करता आणि थर्ड डे आयज सालिगांव ऑलमोस्ट फोर्थ डे आणि सालिगांव आमचे हो लास्ट वॉर्ड आसा बायरोल निगवाडो हो वॉर्ड आयज कंप्लीट करतले आमी आणि दीस वील वाइंड अप. म्हणजे सालिगांवची जितली घरां आसा वी हॅव रिच्ड ईच अँड एवरी हावज इन सालिगांव. आमची कामां जी आसली लोकां पर्यंत आमी पावयलेली आसा अँड yourself have seen the kind of support and the kind of reception we got in each and every house, regardless of community, caste, creed. कांयच लागनासतना people have seen the person in me and the kind of work I have done in Saligaon. Everybody feels that I should be given another chance. आणि एक चान्स मेळपाक जाय म्हणून म्हाकाय दिसता. खूबशीं कामां आमी बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाक आमी खूब यशस्वी ठरलेले आसात. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी म्हणा, रोड्स म्हणा, वॉटर सप्लाय म्हणा, हे आमी खुबशा हितून आमी एट अ लार्ज एक्सटेंट आमी लोकां पर्यंत पावल्ले आसा ही कामां घेवन आणि कामां केलेली आसा लोकांची. लिटल हियर एंड देयर टचअप्स आर निडेड आणि ते आमी करतले. हेज्या फुडें वचोन आमकां आमची PHC हांगासर हाडलेली आसा. लोकांक हांगासर डॉक्टराचो त्रास जाता. सो पीपल आर स्पीकिंग आउट की आमची कामां केन्ना पयलीं जावंक नासलेली, आतां ह्या 5 वर्साच्या टर्मान जाल्लेली आसा. आणि प्लस फुडलीं जी कामां आसा, फुटबॉल ग्राउंड म्हणा, वी हॅव एंटर्ड एन एग्रीमेंट विथ द टेनंट्स, कोमुनिदाद, पंचायत आणि मायसेल्फ. वी हॅव आमी एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा आणि तो ग्राउंडाचें काम रोखडेंच स्टार्ट जातलें. इट इज पेंडींग, द फायल इज पेंडींग फॉर वर्क ऑर्डर विथ रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी आणि तें काम जातलें. सगळीं बाकीची सालिगांवची जी कामां आसा, एग्रीकल्चर वील बी आर फुडें आमी एग्रीकल्चर कशें बूस्ट करूं शकता हेजेर आमचें प्राधान्य आसतलें.